you. Okay, go, Sister Jonina. Yes. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा बाप्पा तुका आमी आर्गां वाखाणी तुका दिन वाचता बापा वेळार दर एकल्याची नांवां घेवन तुवें तुझें नांव उतराशी एकठांय केल्यान देखून बापा तुझें उतर तूंच जावन आसाय तुजो पूत आनी तो पवित्र आत्मो बापा ह्या वेळार तुवें तुझें सोत तुझ्या पुता वरवीं ह्या संवसारांत आमकां उक्तें केलें आनी ह्या उतरा वरवीं दुनिया आमकां देवान रचल्यात म्हूण आमकां वळख मेळ्ळी आनी ह्याच देवान रचलेल्या मनशाक आपणा सारकी रचल्या आत्म्यांतल्यान म्हूण आमकां कळोन तुवें पवित्र आत्म्याची जाणवाय आमकां उक्ती केली बापा ह्या वेळार हो खरोच पवित्र आत्मो जे आमकां सगळें शिकयता सरकार राजाची देणी सरकार राजाचें उतर दर एकल्या विचून काडलेल्या तुज्या भावाक आनी तुज्या भयणाक घेवन तूं आमकां अदीक जाणवाय दिताय देखून आमी तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता बापा ह्या वेळार खरोच बापा तुजो मोग तुवें आमच्या काळजांत घालाय हो मोग बापा फकत सरकार राजांतल्या उतरा वरवीं तो आमकां मेळटा दुनिया हे मोगान आमकां तुवें बोल्ल्यात हो मोग पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तुवें शिकयलाय तुज्या उतरांतल्यान ती देणी तुवें आमकां आनी दुसऱ्यांकूय ती फावो जावंक मागता ह्या वेळार बापा खरेंच तुजी दर एक भुरगीं तुज्या उतराची ओळख तांकां मेळूंक बापा तांकां तुज्या हातांनी समर्पण करता कित्याक बापा ह्या वेळार संवसाराचेर नदर मारून मनशाक जिवीत ना पूण तूंच सोत वाट आनी जिवीत जावन आसाय दर एक आमच्या जिविताचो दुनिया जे संवसारांत तुजी भुरगीं जियेताय देखून बापा ह्या वेळार खरोच तुजो मोग खरेंच तुजी पदवी तुवें आमकां उक्ती केल्ल्यान देखून आमी तुका आर्गां दिता आनी आयची जाणवाय तूं तुजी उतर उलयतलोय तुज्या दुयेच्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान ती आमकां अदीक मेळूंक म्हूण मागता आनी आमच्या जिवितांत ती लावंक मागता दुनिया हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवे आमेन 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 Praise God. Arkan Jesuk. Bye, Praise Janina. God. Yes, sister. Praise Jesus. Praise Okay. Jesus. Testimony किती हाई? Praise Jesus. Surely testimony आसपास आहे. Bye, Flavi. तुगे सांगो. Praise Jesus. Praise Jesus, Baba. Praise Jesus, sister. Praise Jesus, Senora. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Sogla. Jesu arka. जेजू आर्गां सिस्टर सिनारा तुगे एंकोर बशन. Attend karo. Yeah. Looks better. Praise God. Thank you for joining and sharing the word. Praise God. Praise God. Bye, Flavi. You sharing? या म्हाका दिसता ब्रदर सुकोराको शेअर करून जाय मग ते प्रेफरन्स दिया न्हू पयले मागीर हांव करता ना करतो कॉमेंट्स करतो ओके नो प्रॉब्लेम पहिले आहे ती पहिले येता ती मागीर लास्ट आहे ती पहिली प्रेज गॉड Praise God. जेजू गार्गा सो हे हांव ते सिस्टर मारियाको शेअर करताले आनी दुसऱ्या भयणा कडेन बट हेची सेशनाक करता सो हे आमगे गार्डन आम थोडीशी केन्ना कितें तरकार रोयताय आनी हे पाटी थोडे इरवील जाल्ले आनी जालें की ते इरवील जाल्ले ते हांवें काडले कित्याक म्हगे हजबंड चडसो तो दुसरे सगळे भाशेन व्हेजिटेबल्स खायना हांव खूब खाता बट तेगे एकदम लायक चूजी आसात तो थोडे खाता म्हणजे उमके खाता आनी ते स्ट्रिंग बीन्स त्यान रिसेंटली म्हाका सांगलोले हिरवील भाजी म्हाका एकदम लायक म्हण ती बरी लागत म्हण बरी जात म्हण सो हांव बरें एक्सायटेड आहलें जायत बरी मेळ्ळी म्हण आनी हांवें ते तेदीस सकाळ म्हण ते काडले आनी दोले कोतो म्हण फ्रिजीन घालून दोले की इवनिंगा मागीर कोतो म्हण सो तेदो म्हळ्यार म्हाका दिसत कोण शेजरा एक आंटीन तें चोयलें हितू दीस थिंग जात म्हण आनी ती म्हाका तेच दिसा हांवें काल म्हणटा ती येयली म्हाका विचारपाक की तूं हिरवील काडे म्हाका जाय आहलो म्हण
सो म्हाका मातशें तें लायक हांवें ऑफकोर्स हांवें तें कांय ना बी म्हणना ते दिसा हांवें कोण हायली म्हणून अरे तुवें कोण हायली म्हणून लागोली हांवें सांगलें ना आंटी आहा म्हणून मोकोडे आनी हांवें दिल तेक डीप डावन तो म्हाका एनिमी म्हणून लागलो तुवें बेश्टें दिलें चोय तुगे घोवा तेका बरी लागताली तूं तेका कोरपा एक्सायटेड आहलें म्हणून बट स्टील लायक आय वॉज लायक हांवें तें इंसाल्ट तेन्ना हांवें सांगलें ना आंटी आहा म्हणलें आनी दिलें मागीर सो तें जालें लायक आय वॉज लायक चलती आनी ती मातशें एल्डरली पर्सन आनी तें दिलें हांवें आनी ती घेवन गेली आनी म्हाका ती सांगोंकूय लागली हांवें बरी केली म्हूण नेक्स्ट डे सांगोंक लागली हायल म्हूण बरी जालोली बी म्हूण आनी नेक्स्ट डे हांव कोणाक गेल्लीं कित्या लागोन हांव एक्चुली कोणागे घर सोदतालें आनी एक बायले हांवें विचारलें आनी ते बायले अडकोता हांव ते हांवें मातशें विचारलें घर खूंय अमकेंचें म्हूण आनी तेणी दाखयलें हांव गेलें आनी पोतून येत म्हळ्यार येन म्हाका फूल बॅग हे बायलेन रेडी एश दवरलें बरें व्हडलें हेवी बॅग आनी तीन चोयल्यार हांवें कित इरवील हांवें कोण हे बायले दिलोली जितू क्वॉन्टिटी तेज्यावन म्हाका दिसता इट वॉज एक्चुली डबल देखून इट मस्ट हॅव बीन मोर देन दॅट लायक हांवें ती मेड दिल तेन प्लस तेन म्हाका बॉटल गॉड कोंकोन दुदी म्हणटाय ती भाजी दिली तेन म्हाका बरो व्हडलो आनी 2 वॉटरमेलन्स दिले सो लायक गॉड इज सो गुड जेदो आमी लायक cheerfully दिताय लायक and we put others first before our desires other our needs so toy like multiply कोण दिता ते ती हे आहा तेजो सांगला ते म्हाका स्क्रिप्चर I don't know the scripture but तो Luke 6, दोन Luke मापान 6:38, that's all. Luke 6:38. So I was just reminded when ते बायले हांवें घोवा म्हळ्यार चोय तूं कुकडो आसा काल हांवें ती भाजी दिलोली इल्लीशी दिलो मो हांवें ते लायक तितू आसना मो आनी आज ते डबल द क्वॉन्टिटी प्लस दुसरी वेजिटेबल्स प्लस फ्रुट्स आनी गॉड इज सो अमेझिंग यू जस्ट हॅव टू जस्ट Thank you, गिफ्ट Jesus. लायक पुट अदर्स बिफोर यू अशें लायक दॅट वॉज आनी देवूय तुका मल्टिप्लाय कोन्न दिता तूं बरो मनान दिल जाल्यार Yes, amen. Praise God. Thank you, Jesus. That's what we are. ना आणि हरे म्हाका पासून इट रियली टच्ड मी फ्लावी तुगे घरा कोते विरवीर जाले पयले फ्रूट ते आनी तुका तुगे गोवाबर म्हण तुका तें करपा जाय आनी खावपा जाय तेन्ना ती बायल येता आनी तूं सेकंड चिंतो नासतो पासून तूं देवागे उतराचे पातयेवन म्हणजे देवागे उतरा लागून तूं तें दिता तूं चिंत ना चल म्हाका जाहलोले बी म्हूण होय आनी पयलीं कितें जातालें आम रोयले तूं कश्ट कोन्न म्हणजे व्हेरी रेरली आम रोयताय आमगे शेत ना बट लिटल लिटल कित्या दिवपाचें आम रोयलें मागीर तेसो जातालें तूं पयलीं हा अशें लायक तेस आनी जातालें तूं उतर तुका नाहलो जाल्यार तूं तशें कोन्न चिंतालोलें करेक्ट येस आनी दुसरे दिसा तूं त्या घरा पासून गेलो ना ते बायलेन तुका बॅग दवरली तूं दुसरे कडेन गेला आनी देवान धाडलोल्या भाशेन आख्खो प्रेझेंट आख्खो गिफ्ट तुका मेळ्ळो and teach baji so mak the pavitra man he just spoke to me you remember yesterday like the shomut asin maga tun kal kit kelle ani choy tu kit melte like immediately I saw the same vegetable and plus more sarkem boron more and te bar watermelon te bar konkonduti everything package big parcel yes praise God it's so good so galko to scripture by sorry sisters ulicha cool ne Luke 6:38 Luke 6:38 okay praise God Darale. Tu asa na tu dara barabu. 38 praise God thank you Jesus दियात आणि तुमकांय देव दितलो बरें शिकार माप दामून शेपून हालोवन आणि ओतोसोर सुयेन भरलोले देव तुमचे उंटयेंत घालतलो कित्याक ज्या मापान तुम्ही दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान देव तुमकांय दितलो जेसू कारकन isn't it त्याच मापान दिता पण तुगे माप येदें आसलोलें तुका मेळटासतो केत मेळ्ळें praise God this is our God so awesome praise God of abundance amen
Praise God. चा बाबा सुकोर प्रेज गॉड सिस्टर. सिस्टर ते सुयेन म्हणते उतर हांव समजलो ना. सुयेन म्हळ्यार बारीक ना रे एश कोन बोन्न दिताय न्ही तें कॉप सुयेन वयर सांबोन्ना आईस्क्रीम हें कोत्ताय चोय वयर सांबोन्ना तें तेच मिनींग. ओके ओके सुयेन. ना चोय कॉप आसता न्ही तें बोत्ताय हय. आनी एश कोन हिंगसान बोत्ता मागीर तें वयर माप बोत्ता चोय वयर सान सुयेन सान बोत्ताय मरे. ते हांव सोदमेला पूण ते सुयेन म्हणटा मिनींग मागता. ओके ते ओय सुयेन बोल्लोलें म्हणजे वयर सान बोल्लोलें. Isn't ओके. it Senora? Am I right? सारकें सारकें सिस्टर. कित्याक वयर माप एक सुयेन पाटी सान अशें करून आमी आतां पसऱ्याचेर गेले जाल्यार ते बेश्टे वयल्या वयर बोत्ताय चोय सारको वयरसून पूण ते हालोय नाय अशें करून वय सकयल मारनाय ओके ओके. धाडाय नाय. काट सो काट धाडायले करून. मुठी तो प्लेस पाट जाता आनी वय एम्प्टी प्लेस आहा तो बोत्ता आनी भरून नाजाल्यार वचोन कांटार सोन दिताय चोय. काट वय बारीक. कांटार आनी सुयेन म्हळ्यार आसा वोतोसोर दिसता म्हाका सिस्टर. वय सुयेन तेच ते. म्हणल्यार न्ही. सारखे सुयेन बोर मरे म्हणटाय न्ही. हय कांट म्हणजे जस्ट हेज्याचेर लायक सुयेन आसोय सुय आसोच चोय आमकोडे सुय ते इलो बुराक आसोता सो तो हय इल पासून गॅप उरना सगळें बॉन फूल ऑचसोर सुय चोयल न्हू शिंवताय ती हय हय. इलोसो बुराक पासून एम्प्टी उरपाना सो इतू दिता जेजू आमकां. ओके ओके. सारकें सिस्टर म्हाका सुयेन म्हणल्यार सुये Yeah. उगडास येयलो आनी तो बुरकाचो. ना कोराय क्वेश्चन पण कितू डीप तेंचोय. ओय ना तशें करून शिकताय न्हू. बरोवन मापान सुयेन द वे हय. आय अंडर अरे सुयेन बोन दी मरे म्हणटाय चोय. सुकोरा खबर आहा आसतली सुको तूं कित पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें तें सांग. तो जाण गो तो आमकां टेस्ट करता. हय. ना ना सुयेन माती सुय म्हळ्यार ते मातशें सुयेन मदें सुयेश उतर ती कोंकणीन हें जाल्यार इंग्लिशीन ती सारकें क्लियर कोटा. सो ओय तेका राव इंग्लिशीन कितें आहा तो चोया. ओ तोन ए जोनिना तूं कित दिसास गो. जोनिना सिस्टर जोलिना आहा काय गेली? भाजी दवरली आसतली. प्रेज जीसस. ए जोनिना ओके ओके मागीर तूं चोयता जाल्यार या. ए सुयेन बोल्लोलें म्हणल्यार कितें गो बाये. सुयेन बोल्लोन म्हणल्यार साम बोरोसोयर सारकें उणी ना सकयल ना सारकें सुयेन म्हणजे सारकें वयर बोरोन दिवप. वय तशें तेंचोय प्रेस डावन शेकन टुगेदर गुड मेजर गुड प्रेस मॅच. डावन एश कोन चिड्डून आलोयन हालोयन बोताय तेश कोन. ना सुयेन म्हूण हांव ते सुयेन म्हूण हो जातालो मदें सुयेश काय म्हूण तें उतर. सो दॅट बिकॉज ऑफ हो आमगे भाव सारको गोंयकार न्हू सो दिसला. मदें सुयेश काडलें म्हूण तें सारकें हें कोन्न आम सारकें म्हूण चिकून म्हणटाय न्हू तें अंडरस्टँड सुयेन जाता. बोरो म्हणल्यार तो पयलीं एक्टर जाणटेल्यांगेलें. हय हय तेंच. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके हांव मुगे टेस्टमनी सांगो. प्रेज गॉड प्लीज. प्रेज गॉड. सो हांव बोटीर काम करताय सगळे जाणाय. सो हांव इतको जाला बोटीर आहा ते जाला कोण आमगे थिंग केनिया एकलो बाबा आहा म्हणजे तो हें कोता केनिया म्हणजे मिनिस्ट्री हें कोता आनी कोणा 2-3 फॅमिली चोयता आनी तेका मागीर कितें फूल पाकळे हांव धाडटा. आनीक कितें जालें हे पाटी हांव येवपा आसलो न्हू बाय डिसेंबर येवपा आसलो मागीर डिसेंबरान तेका 15 म्हळ्यार धाडलें तेज्या हाड्ड्यान मागीर धाडपा मेळ्ळो. हें मेळोना आसलें मागीर हांवें तेका मॅसेज घायली म्हाका मेळपा धाडपा मेळपा नाय. सो वेन आय कम बॅक ऑन द शीप आय विल सेंड यू. सो तेका मागीर मॅसेज घायली आनीक तेजे उपरांत म्हाकाय तेका दिवपा जाये पूण मुको हें जायना बजेट हें जायना म्हणजे तेका दिवपा हें जायनाय. सो मागीर देवा सांगिल्लें देवा म्हणलें तूं म्हाका खंयच्यान तरी एरेंज कर. आनी हांव इतलें म्हळ्ळें आनी हांव सदां टांगान वयता म्हणजे हांव पिझ्झा स्टेशनाचेर आसलो आनी हांव सायन्सा गेलो म्हणटा हांव प्रेज एंड वर्शीप घाता आनी हांव थिंग एक सायडीन काम करता एक सायडीन हें कोतालो प्रेज एंड वर्शीप आयकतालो. सो तेजे उपरांत मागीर एशें कोन्न एक सायन्साचो एकलो गेस्ट येयलो क्लोजींग टायम
आणि तो क्लोजिंग टाइम येता तेदो म्हाका लागलो क्लोज जाल्यात काय ना सो थोडे कितें जालो ते 2 पीस दिले तेका तो म्हणपाक लागलो आपल्या चिजा जाय चीज आनी तेगे 2 धाकटीं भुरगीं आसलो थिंगा मागीर ती म्हळ्यार आतां कितें करूं क्लोजींग न्हू सो हांवें म्हाका भोंवो दिसोलें सो धाकटीं भुरगीं आहाय न्हू हांवें म्हणलें ओके म्हणलें तेका मागीर हांव दिवपा ओके म्हळ्यार आनी हांव दिवपा वयता तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आय गिव यू $100 म्हणलो आनी हांव दिवपा तेन्नाच नॉट फॉर $100 म्हणजे मोन 100 लागून अशें करून दिवपा म्हणून पूण दिवपा वचपा तेगेले म्हणपा एक जालें दोनी सो दॅट इज मीन ओके एंड देन मागीर हांवें केलें तेज्या कित्याक तेज्या पयलीं तेणें म्हाका $25 दिल्ले टिप्स ओके मागीर हांवें कळ्ळें आनीक ओके म्हळ्यार मागीर काळें तें दिलें चीज पिझ्झा केलो आनी दिलो तेणें म्हाका $100 दिले आनी त्या वक्तार हांवें थँक्स म्हळें देवाक म्हणजे आर्कांजेसूक कित्याक ही गरज म्हाका आसली त्या भावा धाडपा आनी तितून तो $1 काडून $100 त्या भावा धाडले म्हणजे त्या भावा कितें हें करपा बट सेम थिंग कितें जालें म्हणजे तेकाय बरें दिसलें हांवें धाडटरीच तेकाय बरें दिसलें म्हणजे जापट्या हें जालें म्हूण कित्याक हांवें तेका सांगलो न्हू धाडपा ना म्हूण सो हांव कितें सांगूंक सोदतां कुछ देव प्रोवायडर देव आतां सिस्टर सांगता ते भाशेन आपल्या चिंतन आसून तयारी हें केलें सो म्हज्या आनी ते म्हाका दवरूं जातालें हांव वेकेशना वयता चॉकलेटी शिरपटले $100 म्हूण दवरूं जातालें पूण ना पूण ते $100 कडेन थिंगा लोक 3 फॅमिली चोयता सो ते 3 फॅमिली कडेन तेंकां जेवण हाड मेळटलें सो दॅट वॉज माय थिंकींग आनीक एवरी डे म्हूण तूं मिलाक जायते आहाय टिप्स जायते मेळटाय जायते आहाय पूण तें every day I got and I'm blessed this time full contract I was only in the one place एकू प्लेस राहलो एकू प्लेसीचेर सगळ्यांक येना आनीक कोणाचें किटकिट ना कांय ना मुगे काम केलो गेलो आनी कितें जालें प्रेज एंड वर्शीप आय वॉज पुटींग हांव काम थिंग घातालो दुसऱ्यांकूय मुगो जाता ते भाशेन मॅसेज दितालो एक कॅन्सरा पेशंट मेळ्ळो तेकाय आमगे वायट बुकलेट दिली सो आय एम पासींग द वर्ड आय एम नॉट टेलिंग माय थिंग्स हांव कित्याक लागून हें सांगता हांव पिवोन एक टायमार लोटालो सो आय एम नॉट स्कॅर्ड टू टेल म्हणजे हांव हें सांगपा लॉज ना आतां कित्याक लागून देवान म्हाका सकयल वयर काडला आनी कांय चुणी दवरलो ना आयज सिस्टर सांगता ते भाशेन खरेंच देव बरोन वतो मोठे भाशेन दिता आनी आयज म्हाका देवान कांयच उणी केलो ना पयर तशें करून आनी एक मिलाक जाय सिस्टर जॉलिना जाणा सिस्टर जॉलिनान म्हणलें मातशें येता हांव वचपा नासलो ते दिसा रेतीरा सो सिस्टर रेतीरा म्हणलें यो हांव काळान गेलो हांव फकत ते पावोवपा म्हूण गेलो पूण मागीर ती मॅग्नेट लागल्या भाशेन थिंगा आवलो मागीर सो परतून आनी येयलो ना सो परतून हें जायन मागीर परतून पावलो कितें देवा हारका देवा उतर आयज मुगे जिवितां हांवें मुगे जिवितां देवा उतर हांवें पयलीं दवरला देखून म्हाका देव सोडना आनी सोडना आनी तो म्हणटा आपूण तुका सोडपाचोय ना सांडपाचोय ना प्रेज गॉड प्रेज द लॉर्ड Amen. Praise God. आनी होरें पूण तूं कितें कोत्ता तें तुका ओडोक नासतो कोत्ता न्ही हय हय देवान तुका काय बरें कोन्न बरो मोगान हें कोन्न तुका आपणागे सामकें वेंगी हाडलो आनी तें हय उतर आनी तें उतरा वरवीं तुका उजवाड जालो तुगे जिवितां पयलो आनी हांव तूं आतां सांगोत म्हणल्यार मरे हांव ते एफिशियन्स 3:20 घाल गो बाय सो आय वॉज थिंकींग ऑफ दॅट कित्याक तुज भितर पावर आहा तो एक्सिडींग सो प्रेज गॉड आनी होरें आनी तुजे पासत न्ही आनी चोय ते मनशा आतां ते तुवें $100 धाडले ते तो मनीस 3 लोकां जेवण घालता हय सो देवागे चोय काम कितकोन प्रोवायड प्रेज गॉड थँक यू जीसस एंते वाच रे बाबा 20:20 दिसती पडना ना ना म्हाका कोंकणी जाय लावी वाच बाय आपले पोदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कोलपूंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा फकत आमचे भितर पदवी आहा ती with the power that is inside of us we can do exceeding abundant mightily
because we serve one and only one God who works through us so beautifully. Praise Jesus. Thank you, Jesus. And Praise you're Jesus. such a blessing to the whole world. आणि Oh, ब्रदर सुकोरा तो सांगत तेदोन सदां तेगे ते ती एक टेस्टिमनी तो सांगत वयता सगळ्यांक ते म्हाका उगडास असे दाविदा गेलो तो कितको साम स्तोत्र बरयले आनी तो म्हणटा की फॉर पिणकेच्या पिणकेक म्हाका तुगे नांव हें करूंक जाय म्हणजे तुगे नांवा मोहिमा दिवपाक जाय सगळ्या सामान तेच भाशेन तेगे बापागे उगडास येयन म्हाका तो तेचे भाशेन लायक जात तितू लोकांक तो मोहिमा दिता आपल्यागे गोवायके वरवीं सोडना तो चान्स आणि आपण महिमा घेईना ते Flavi, let's put Matthew 5:16 for him. That's what I was thinking. Matthew 5:16. तो आपण praise God. glory घेईना. Anything you do, he's saying glory, everything is about God. You know, whatever. Now he could really keep that $100 chocolate in Shirupattalale. That's true. पण But पण म्हाका कितें जालें न्हू येता चॉकलेटी म्हळ्यार तें सांगता म्हाका आनी एकलो फ्रेंड आहलो थिंगा तेका जाप दिवपाक गेल्लो आनी मागीर हांव वयता मागीर कितें व्हरोंक जाय रे म्हणटा चल मागीर तेणें म्हणटा तेगे घेवपाक $100 दिल्ले चॉकलेट्यो ते म्हणटा घेयले पूण तेणें म्हाका मुगे भुरग्यांक म्हूण चॉकलेट म्हणजे सेपरेट कोण गेस्टान दिली तेणें म्हाका दिले. God. Praise Thank Jesus. God how he works. Yes. खंयच्यान कितें करून पावयता तो कितें आमी तें समजना जायत फावटी आमी कितें म्हणटाय म्हाका जाय म्हाका ना म्हाका तूं सोड आनी तूं दुसऱ्या हातूय तातूंत देव तुका तुगे फॅमिली आख्खें दॅट वर्ड इज ऑल्सो सेज न्हू सो दॅट You're वर्ड आय also केम टू नो हांव तें आतां सारकें हितून मुगेलें म्हणजे आतां टेस्टिमनी आयकोन तुमगे उतरां हेजेर एक कोन्न न्हू एकठांय कोन्न तो बरो फुलां व्हडलो बांच घालता आतां एक उतर घेवन But आनी you are also a big part of our life. You are also a teacher to us. कित्याक जेन्ना हांव पितालो तेन्ना म्हाका तें कोण आहलें आनी कितें जाता जायत फावटी हांव जेन्ना मुगे टेस्टिमनी दिता न्हू सो दे वे सो इम्प्रेस म्हणजे तेंक सारकें चड हें आसा तें तूं रे म्हणटाय आपूण केन्ना कितें म्हणटा तूं दिसोना म्हणटाय सो तें देवा गेलें कित्याक देव ते भाशेन न्हू. Yes. By Vachi. Matthew 5:16. 16. तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो Bore, 14 san watch, 14 san. This तुम्ही is all for support. तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना पायले पोंदाक दांपून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना घरांत आसत्या सगळ्यांक तिचो उजवाड पळोवन ती एका पेडार दवरतात तेच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मोहिमा मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पळजोडून दी. Praise God. So, Praise देव God. तुका Amen. सांगता सुपर तूं संसाराचो उजवाड तो सोयतान तुका सोरो आनी बिरो घान तो तुका उडयतालो ते गार्बेजींत. Praise God. Because God told you, you are the light of the world. आणि ती लायट कितें जाता इल्लीशी किट्ट पासून लिपोवन दवरपा जायना कितलो काडूक आसूं ती किट्ट तुका दाखयता उजवाड आहा म्हणटा Praise God. दॅट इज गॉड. सो तेच परी तूं पड कोत त्यो बोरी कोन्यो कोण चोयता लोक चोयता आनी तो लोक आपणागे सर्गींच्या बापाक वाखाणणें दिता. वाव सुकुराको बरें कितें आहा कित कोत काय तो सो सुकुराको भितर आहा तो देव. सो ते बापा मनशांनी वाखाणचे खातीर तो उजवाड तूं कॅरी कोत्ता तुजे बारबर तो उजवाड घेवन तूं भोंवता आनी तो सगल्या परजळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Into any testimony in Sister put others first, no? And he takes care हय of हय their needs. Like तेच the करून मागपी chocolate box हय and सांगतालो brother. हय हय ते पळय सदां धरूंक जाय कित्याक थोड्यो वस्तू कितें जाता आमकां व्हडली थिंग आय जाता सो थिंगा तूं मागीर सकयल वचना तूं आपूण वयर सो आय हॅज टू डू हांव करूं सोदता पयलीं हांव तेश कोन्न करपाक हांव तुगेलो ह्या मिनिस्टर वळखना त्या मिनिस्टर वळखना पूण मुगे घरां चारूय कोदेली आहाय प्लास्टिकाच्यो आनी कांय ना आसो ना. सो नाव आय नो एवरीथींग आय हॅव एवरीथींग आनी शिकोता एक देवागे उतर आनी देवान कित कोन्न
हें केलां आनी मिलाग्र चोयता आमगे जिवीत जाय सिस्टर तुका सांगपा म्हळ्यार दिसान रात पावपाक इवन वन मिनट ते हिसाबसून आतां ब्रादर जॉन्सन येयल्लो आनी ते दिसा सिस्टर आमी ती उलयताली सगळ्यांक ती म्हणटाली तूं सारको टायमार पावला म्हाका तें मेळ्ळें तेगे हांवें तेका लागून तेंका सांगिल्लें म्हळ्यार अरे हांवें नियाळ केलें जाल्यार बारीक जाल्यार एक मिनट न्हू देवान मुगे मांडलो सारकें हांव वयतलो हांव केदोन च्या पितलो हांव केदोन जेयतलो देवान सगळें न्हू आमकां केलो आहा पूण आमकां ते भाशेन जायना म्हणटकूच आमकां जाय ते भाशेन आमी देवाचेर निराशे जाता दुसऱ्यांचेर निराशे बट नो देवागेलो प्लॅन आहा म्हणटा तो दॅट इज द प्लॅन एंड हांव कोणाकूय जाल्यार शिरपड जाल्यार देवाक आतां हिंगा येवपा पसून देवागे प्लॅन तो हांव हे पाटी मिटींग म्हळ्यार उगडास म्हणजे उगडास नासता वतालो पूण आयज हो प्लॅन आतां ती आहा ब्रादर हेगे आहा मिटींग आहा आमकां सो तेश कोन्न कितें हांव एक स्क्रिप्चराचे म्हाका ती सोजमोणी मेळना सो एक स्क्रिप्ट सो हांव कित्या लावयता आतां सो हांव कोणाय घराको गेलो जाल्यार तेंका ते वर्ड दितो जाल्यार ती चाये म्हाका टेस्टमनी चाये ते कितें एग्जाम्पल दिवपाक देवागे उतर त्याच वखदां लावपा जाय ते 1 Peter 2:24 फकत बोर ना जाल्यार ती चाय लावपाची सो ते भाशेन घरा चाई आतां मोटरसायकली चाई घरा लागना सो तेणें ब्रादर आमचे रेमंड ते दिसा दितालो सो ह्यो न्हू वस्तू हांव तें शिकपा लागून हांव येता आनीक तेंकां मागीर ती मागीर हांव मागीर चालता हितून कोता म्हाका हें करपा ना पूण जेन्ना हांव तेंगेर वयता मागीर तेंका सांगता चाय लागता सो ती म्हणजे हें जाताय बट आय आस्क द होली स्पिरीट फर्स्ट होली स्पिरीटाक हांव पूण ती उतर तुगे न्ही वन्स तूं तुगे उतर देवा नांवान उलयता तो पवित्र आत्मा सगलो ही टेक्स कंट्रोल हय आनी एक म्हाका शिकोवण हय आनी एक म्हणटा म्हाका शिकोवण मेळ्ळें एक तुमकांय हांव भाव भयणांनी तुमी वोसोन न्हू कोणाचेर मागणी करूंक जाता केन्ना चिंतता हांव म्हणटालो पयलीं हांव चिंततालो मुखार म्हाका एकलो भाव म्हण सांगतालो तुवें मागणी केली म्हणटा तो उलोवपा लागलो म्हणजे मातशें ताका उलोवपा जायना आहलें तो उलोवपा लागलो म्हण ती एक मॅरिकल म्हाका खबर नाहली आतां पयर फाटीं सांगता म्हाका पूण हांव कितें कोत्ता वय थिंगा पूण तेन्ना म्हाका ब्रादर जॉन्सन म्हणजे तो शेअर करता तो म्हणटालो तूं केदोन तुगे देवागे तुका टच जायत तुका हें जायना म्हणून म्हणजे तुगे देव ऑलरेडी मागलो आहाय पूण तुगे मॅरिकल केदोन तुका जाता तूं खबर आसपाना म्हणटा प्रेज गॉड देखून हांव सिस्टर ब्रादर सांगता तुमकां जाता तेन्ना खूंय वखदार खंयच्या वखदार तुमी मागणी करपाचें धाकटे मागणी व्हडलें कांय ना देवागे उतर ते देवाक स्क्रिप्चर नोकोय जाल्यार सिस्टर एक सांगता कोण आपूण स्क्रिप्चर नको तेच भाशेन हांवूय बाहेर नको पूण देवागे उतर हांव जाणा खंय तरी बरयलो एशें सो तेजेर प्रेज गॉड चोडो गजाल मुगेलो प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू Praise God. थँक यू आनी कोण आहा सिस्टर Praise God, sister. Elisa, go ahead. Praise God. Deva arga. Deva. This week, no, on Sunday, jenna awan muge gorkar prayer service attend जावपाक गेल तेन्ना before going हांवें कितें केलें beginning of the month first tithing हांवें मुगेलें envelope घायलें आनी घोरकारा गेलें आनी आमी बसोलीं प्रेयर सर्विसाक आनी लेटर ऑन पवित्र आत्मा म्हाका लीड करपा लागलो आनी घाल तितून आनी घाल लिजा तें दॅट इज नॉट इनफ आनी बिफोर एंड जावचे न्ही पयलीं हांवें परतून मागीर आनी घायलें तितून आनी आमगेलें दोगांयगेलें आमी टायदींग दिलें ब्लेसींग मिनिस्ट्री हो देवागे वावर फुडें व्हरपाक देवा आर्गां बाय इवनींग म्हळ्यार हांव घार येता म्हळ्यार न्हू सिस्टर देवा आर्गां म्हाका एक गिफ्ट रेडी जाला जे हांवें देवागे राजा मोपलोलें इट्स मोर देन दॅट तेज्यावन सुबेज देवान म्हाका एक गिफ्ट रेडी केलो सो देवा आर्गां थँक यू जिजस इमिजिएटली फर्स्ट टेस्टिमनी देन सेकंड टेस्टिमनी म्हाका हे विकान ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी यूथ भुरग्यांक देवागे उतर हो मोग देवागेलो शेअर करपाक हो भुरगो व्हेरी डिस्टर्ब आहलोलो आनी जेन्ना हांव मुगे वावर काबार जातोरी वर्कसान येता आवट एंड आवट हांव भायल्यान रावलीं आनी हे भुरगे कॉलेजीसां येता तेन्ना तेका आमी मेळ्ळीं आनी तेका एक फुडें घेवन बसोलीं कित्याक तेका घराको चान्स ना ऑन द फोनाचेर उलोवपा तेका मेळना म्हूण हांवें म्हणलें सो एंड सो तूं म्हाका मेळ
देन आमी थिंग बसून बरे भाशेन उलय आनी हांवें तेका एक रेस्टॉरंटान वयलो आनी बसून हांवें तेका देवागे उतर शेअर केलें तेका आनी सजमयलें देवागे सिस्टम गेले तूं कित जातोलें आनी संवसारागे जें कितें तेका तेज भितर भिरांत आहलोली आनी एक तो डिस्टर्ब आहलोलो आनी हो भुरगो दिसता देवागे उतर वाचना आहलोलो जेन्ना तेका हांवें ते स्क्रिप्चर्स सांगिले वय सिस्टम म्हणपा लागलो आपूण आपल्या अंडरस्टँड जालें देवागे उतर गेल जाल्यार सगलें बदलों शकता देर इज नथिंग इम्पॉसिबल म्हणपा लागलो आनी वय म्हणलें आयसान जर तुवें तुगे लायफान देवा तर फर्स्ट प्लेस दिल ना जाल्यार आयसान निर्णय कर म्हणलें देव तुगेलें सगलीं न्हय एक वो दोन तेका तो स्क्रिप्चर दिलो सगलीं तुगेलीं कामां शांती पावता म्हण जोशुआ 1:8 सांगता सो हांवें तेका तो स्क्रिप्चर सांगितलो सारकें आहा न्हू वय सिस्टर म्हणपा एश कोन्न तेका हांवें मिनिस्टर केलो आनी हांवें प्रेयर केलें आनी हो भुरगो गेलो सो देवा आर्गां ते भुरग्यान आपल्यागे मन बदललें आनी देवाक जाग दिलो थँक्यू जिजस Thank you, हे Jesus. भुरग्या पासून ते being घालपा देवा विचून काडलो थँक्यू जिजस तेगे लायफान being घालपा आनी तेच भाशेन आनी थर्ड टेस्टमनी आनी एक भयणीक Praise Jesus. शेअर करपा म्हाका हिवूय भयण तेगेले ब्लॉक्स मिन्स तेका एश कोन्न फायनान्स प्रॉब्लेम आहलोलें सो मिन्स तेगे ते पयशे आहाय ते येयनाहले सो हेवूय भयणी आनी ती एश कोन्न आमी आतां आमकां क्रिस्तांव जायत्यांक संवय आहा रस्त्यांचेर नाक्यांचेर उबे रावन मागणें करपाचें अशें कितें ही भयण कोत्ताली सो तिका हांवें शेअर केलें तिका हांव उलयलें भयणी म्हजी तुजे भितर आहा तो व्हडतो देव आमकां हिंगा तिंगा दिमी मारपाची गरज ना रस्त्यार हें करपाची गरज ना देव खुद म्हणटा तूं देव आनी तूं जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी ह्या मंदिरान भितर देव आहा एश कोन्न तेका जायते अंडरस्टँडींग दिलें आनी तेगेले हे पयशे तेका येवपाक जे पेंडींग आहा तेका हांवें ते कोर्स दिले हें वाच म्हण एश कोन्न देवा पयलो जाग दी कित्याक आमी आयज काल संवसारान चड संवसारी सगलें करपाक आमी हारपीट जाताय आनी देवाक आमी सायडी दवरताय पूण देव म्हणटा तोरी आसतना देव आमकां सांडना पुता म्हजे धुवे म्हजे यो म्हणटा आमकां आपल्या सुरश्यान हांव तुका दितो म्हणटा सगलें एश कोन्न तेका मिनिस्टर केलें आनी देवा ही भयणीन हें उतर मानून गेलें आनी आपल्यागे मन बदललें आनी ती भयण म्हणपा लागली हांव आयसान म्हगेलें मन बदलता थँक्यू जिजस सो हेवूय भयणी पासत हांव देवा आर्गां दिता थँक्यू जिजस आर्कां जेजू आनी आमी तुजे सो भयणी पासत आर्गां दिताय थँक्यू आमी जिजस तुजे सो देवागे बरें थिका पासत आर्गां दिताय आनी आतां तुका हो प्रेज स्क्रिप्चर गॉड तुका थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस कंटिन्यूड दिताय थँक्यू होली स्पिरिट 9 बाबा 9 रीड कर होय पूण वाचती बाय ताका वाचती एलिसा वाचती येस 6 and sister 9 बाय 9 वर्स 9 1 Corinthians 2:9 गायला पवित्र स्क्रीनीर गायला होय पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा देवान आपणाचो मोग कोत्तोल्यांक तयार केल्या ती दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या मनाक आटापूंक ना पूण पवित्र Praise God. पुस्तकान अशें बरयलोलें आसा देवान आपणाचो मोग कोत्तल्यांक तयार केलां तें दोळ्यांनी पळोवंक ना कानांनी आयकूंक ना आयकूंक ना. मनशाच्या मनान आटापूंक ना what no eye has seen no ear has heard no heart conceived is the very thing God has prepared for you because you Thank you, love him Jesus. God. Thank you, Jesus. Thank you, Elisa. Praise God. Okay, Ani Konaha? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, Baba Senora. Thank you, Jesus. Thank you for Thank you, coming. Praise God. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सिस्टर आयकोपा येता न्हू Yes. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगळा बापा हे वेळार हांव तुका आर्गां आनी दिनवास दिता आयच्या दिसा पासत आयच्या वेळा पासत आनी आमकां सगल्यांक हांगा
परत हाडली म्हणून तुका हांव दिनवास आनी महिमा दिता बाप्पा. ही उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान येतली बाप्पा, ती तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं येवं दी. हे वेळार जेजू हांव तुका अर्गां दिता, तुवें म्हाका वेंचून काडल्या म्हणून तुजें उतर परगट करपाक, तुजें उतर विचारपाक. जेजू हे वेळार कितें डिस्ट्रॅक्शन कितें डिस्टर्बन्स येतलें तें जेजू पवित्र आत्म्याचे नांवान, जेजूच्या नांवान हांव ताका हुकूम घालता, बांदता आनी दर्यांत उडयता. मोगाळा बापा, तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे काळजाचे दोळे उगड, तुजें उतर समजोवपाक, तुजो मोग अणभवपाक. हे वेळार जेजू हांव तुका अर्गां आनी दिनवास दिता. भयण मारिया पासत तेणी म्हाका उतर परगट करपाक एक संदी दिली म्हणून अर्गां तुका जेजू. जशें मारिया काम करता देवाचें उतर परगट करपाक सगल्यांक, आमी जेन्ना आसना तेन्ना ती आपूण जावन फोन करून सगल्यांची खबर घेता. देवाचो मोग तिच्या काळजांत आसा. ते पासत जेजू तें हें सगळें काम करता आनी तेजी मजुरी बापा तुवें स्वर्गांत दवरला म्हणून हांव तुका अर्गां आनी दिनवास दिता. हें मागता हांव जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 Amen. Praise God. Thank you, Jesus. सिस्टर जोआंव 3 घालता फूल चॅप्टर. कोण वाचताय? होय, फुल न्हू सिस्टर? हय, फूल. जेजू आनी निकोदेम मनीस नव्यान जल्मूंक जाय. निकोदेम नांवाचो फारिजेवाच्या पक्षांतलो जुदेवांचे धर्मसभेचो वांगडी कोण एकलो मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, राबाय म्हणजे गुरुजी, तूं देवा कडसून आयलो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सोबें देव ना जाल्यार तूं करताय तसल्यो खुणा कोणूच करूंक शकना. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगर कोणायच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपले आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक आनी जल्मूंक जायत? जेजून प्रतिपाल केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्या थावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. मनशा थावन जल्मतात ती मनशा सोयबाची आनी आत्म्या थावन जल्मतात ती आत्म्याच्या सोयबाची. तुमी नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हळां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय थंय मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जी कोण आत्म्या थावन जल्मल्यांत तांचें सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावंक शकता? जेजून ताका जबाब दिलो, तूं इस्रायल परजेचो शास्त्री आनी तरी तूं हें नकळय? खरेंच खरें हांव तुका सांगता, आमी जाणव तें उलयतां आनी आमी देखलां ताची साक्षी दितां.
पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात. सर्गींच्या वस्तूंची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सोत मानशात. स्वर्गार थावन देंवलोल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. थँक यू जीसस. वाचू न्हू सिस्टर? हय ओके सिस्टर. मनशाच्या तारुणा खातीर देवान आपल्या पुताक दिलो. जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. पुरो सिस्टर. थँक यू जीसस. सो हिंग आम्ही चॅप्टरान चोयताय जॉन 3. निकोदेमस एक फारिजेव आसलो. फारिजेव आनी तो महाधर्म सभेचो वांगडी. सो तो रातचो जेजू मेळो येता आनी थिंग बरयलां एकदम रातचो जेजू मेळो येता. कित्याक आमच्या मनाक क्वेश्चन येता आसता कित्याक इतलो रातचो मेळो येता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली न्हू कित्याक रातचो वयता तो. दिसा कित्याक वचना. वो तेक दिसा जेजू देवा उतर परगट कोत्ता, वो दुयेंती बरो कोत्ता, ते सगळें तो पडयतालो पूण ते टायमार तो मेळो वचना तेका वो तेका उलयना पूण रातचो वयता. कोणू तरी जबाब दिताय? प्लीज गॉड. सिस्टर आयको येता न्हू हांव उलयतां? वय सारकें आयकूं येता बाई या. हय आयको येता. कोणू तरी सांग रातचो वयता कित्याक एकदम रातचो वयता तो. कित्याक तेगेले न्हू काळजा न्हू एक भिरांत आसता तो हे फेरिसी आनी एक महाधर्म सभे मनीस. सो जेजू कितें ते फारिसी आनी धर्म सभेत ते जेजू हे कोन्न नासलेले जेजूचे बेजार जाताले न्हू. जेजू तेंकां राग येतालो. सो तेका लागून हेका निकोदेमा जाला आसतलें जरी तरी आपूण जेजू दिसाचो वसोन उलयलो वो तेका मेळ्ळो जाल्यार तेगे तो हे आहा जागो पोस्ट आहा चोय कामाचो तो तेका काडपा शकता कामाचे वो तेदो रोमन्स लॉ प्रमाणे तेका जी अशी मारपा शकता कित्याक जेजू म्हळ्यार सगळ्यां बारबो भोंवतालो कोण मिन्स लो चोयना आसलो वो ग्रेस चोयना आसलो सगळ्यां बारबो तो भोंवतालो मेळटालो. सो पूण तेका तेजी काळजां एक हें आसली की जेजू ही काम कोत्ता ती केश कोन्न कोत्ता. आपूण एक हे महाधर्म सभे वांगडी आनी आपूण जायतें शिकला देवा उतर पूण आपणाच्यान जायना. आनी तेणें पयली कोरार आयकलोलो की देवा जेन्ना आत्मो ते मनशाचेर येता तेन्ना जायत्या प्रवाद्यान बी मिन्स बरो नासलो मनशां बरी केली. सो तें सगळें तेणें पडयलोलें पूण तेका तें जाण जावपा जाय आसलें जेजू हें सगळें कितकोन कोत्ता देवा तेजो आत्मो येता पूण तेका खबर नासलें जेजू देव म्हणून. सो तो रातचो वयता. तेच भाशेन आमगे जिवितान आमकां खबर आसता की एक मनीस बाबा तो स्वता पासत तो वावुरता पूण आमी देवाचें उतर पासून जाण जायन आमी आमचें तोंड उगडपा जायते फावट भिताय की आम समज उगडलें तोंड आनी स्वता गोवायकी दिली जाल्यार आमगे काम वयतलें आमकां गोड आनी कोणाक मिन्स कितें जावपा शकता वो कितें करपा शकताय. सो हे चिंतून आमी फाटीं सरताय. सो ते भाशेन निकोदेमासूय भिरांत आसली की बाबा आपणागे काम वयतलें वो आपणाकूय ते मारपा शकताय फातरावपा शकताय कितें तरी करपा शकताय म्हूण तेका भिरांत आसली. पूण तेका एक हें आसलें की डिजायर आसलो आपूण जेजूको विचारतलो. सो तो राती वयता आनी तो जेजू क्वेश्चन कोत्ता की तूं एक गुरुजी तूं एक टिचर म्हूण आपूण जाणा पूण देवा गेलो आत्मो तुजेर आसले शिवाय ही तूं अजाप कोत्ती कोणाच्यान करूं जायना. सो हो निकोदेमस तेका क्वेश्चन विचारता आनी जेजू तेका जबाब दिता की मनीस नव्यान जल्मला बगर कोणाच्यान देवाचें राज पडोवंक जायना. सो निकोदेमस एक क्वेश्चन विचारता आनी जेजू दुसरो आन्सर दिता. सो निकोदेमस आनी घुस्पता तेजें मन हें आनी कितें नव्यान जल्म
आत तरी आमकां खबर आहा देवा उतर आयकोन नव्यान जल्म म्हणटा कितें. जेन्ना आमी देवा उतर आयकोताय आनी होली स्पिरीट आमकां देवा जेन्ना ओळख दिता देवाची आनी आमगे जेजू सोडवणदारान दोनी म्हूण मानून घेताय तेन्ना आमगे नवो जल्म जाता. पूण ते काळार जेजू तांकां खबर आसलो पूण जेजू येयलो म्हणून तांकां खबर नासलो. कित्याक तो चिंततालो जेजू येवपा म्हळ्यार बरो राजा ते फामिली येतलो. कित्याक हिरोद पासून म्हणटा बेतलेहेम गांवां आनी कितें बरें येवपा शकता. जेन्ना ते 3 जाणार येताय आनी ताका सांगताय बेतलेहेम गांवान ते सायडीन वयताय पडेला बेतलेहेम गांवान तेन्ना तो म्हणटा त्या गांवांतल्यान आनी कितें बरें येवपा शकता. सो ते निकोदेमाचो खबर ना जेजू देव म्हणून आनी ते देव मिन्स अशें करून ते आनी कितें बरें जावपा शकता तेका खबर आसना. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता तेन्ना आम देवा मोग कळटा देवागे जाणवाय कळटा. पूण हे आनी दुसरें आन्सर दिलो हेणें निकोदेमास की परत जल्मोवपा जाय. सो जेजू तेगेले काळजान कितें आहा तें पयलें खबर आसली. सो तेका जाय आसलोलें की जे जेजू मिलाग्रो हें कोत्ता तें तेका कळोवपा जाय आसलो केश कोन्न कोत्ता वो जेजून तेका सांगूंक जाय आसलें की आपूण देव आनी कितें बी म्हणोन. पूण तेगे काळजान कितें शिजोता वो कितें चलता तें जेजू खबर आहा. जायते पावटी आमी वयताय अशें कोन्न मागणी कोत्ताय आमगे डिजायर आसताय. पूण आमी जेजूको मागणी कोत्ता आसतना पयलीं टायमार आतां तरी आमी डायरेक्ट कोत्ताय आतां आमी जाणाय. पूण पयले टायमार जेन्ना आमी निकोदेमासा भाशेन आसलीं तेन्ना आमी आमगे पेटिशन्स दवरताय. जेजू लांब कोत्ताय तेच कोत्ताय आनी कितें कोत्ताय पूण मागीर कितें मेन आहा तें मागपाचें आमी लास्टा मागताय. कितें आमचें मेन क्वेश्चन ओके डिजायर आसता तो आमी आमगे तोंड लास्टा उगडटाय. सो लांब मागणी कोत्ताय पूण जेजू खबर आसता ऑलरेडी तुगे काळजान कितें आहा तुका कितें जाय तें सगलें तेका खबर आसता. तेका लागून तो निकोदेमा जबाब दिता की तेका देवा राज पळोवपा जाय आसलोलें निकोदेमा मिन्स तो देवाचेर बिलीव कोत्तालो पूण वर्ल्ड नॉलेज आनी स्क्रिप्चरा भितर तेका ती जाणवाय नासली. तेका तें रिलेशन नासलें देवा कोडे. तो वर्ल्डा जाय ते स्क्रिप्चर जाय तो जाण आसलो तो पूण देवाको रिलेशन नासलो. तेका लागोन जेजू तेका सांगता की तुका देवा राज चोवपा जाल्यार परत जल्म जाय. तो समजना म्हणून जेजू आनी एग्जाम्पल दिता. वारे आयकपा येता न्हू आमकां मात तेन्ना जेन्ना बरें व्हडल्यान मिन्स बऱ्या फोर्सान वारें मात तेन्ना आमकां वारे आवाज येता न्हू कू करून. सो आनी ती मदीं रात जालो आसली. सो जेन्ना सगलें शांत जाता तेन्ना त्या वाऱ्या आवाज चड येयन जेजू सांगता ह्या वाऱ्या तुका आवाज येता पूण तुका खबर आहा ती हुंयच्यान येता तें लेफ्टान रायटान ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सावथ हुंयच्यान येता तें तुका खबर आहा. पूण तें जेन्ना तुगे आंगा लागोत्री हो आवाज आयकोत्री तुका कळटा की वार येता. तशें जेन्ना मनीस परत जल्म जाता तो स्पिरीट देवागे आनी आमगे स्पिरीट एक जाता. जेन्ना होली स्पिरीट आमकां समजिकाय दिता देवा मोगाची देवा कुश्टाची तेन्ना आमगे स्पिरीट. पूण हें तेका समजोवपा शकना आसलें कित्याक तो टायम येवून आसलो जेजू गेलो. पवित्र आत्मा तेजे भितर मिन्स पवित्र आत्मा येवून आसलो त्या टायमार. सो तेका लागोन तो समजना आनी तो म्हणटा हें कशें जातलें हें केश कोन्न जातलें आपूण हितून म्हातारो जाला तरी पूण तेका डिजायर आहा तो विचारता आपूण इतलो म्हातारो जालो म्हणटा आतां परत आवयगे कुसव्या वचोन आपूण परत जल्म घेवपाचो. सो हें कशें वेरी डिफिकल्ट कशें घडटा मागीर जेजू तेका आनी एग्जाम्पल दिता. सो तेगे क्वेश्चन कितें कशें कितकोन घडटलें. सो जायते पाटी आमगे जिवितान असली क्वेश्चन आहाय की सिट्युएशन अवघड आसता कशें घडटलें. सारकें न्हू सिस्टर. Yes, praise God. सो सिस्टर तूं म्हाका लूक 1:18 घालता. होय सिस्टर. began 18. हय लूक 1:18. जकारियासान देवदूताक म्हणलें
हे खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पोतीन उत्तार पिरायेक पावल्या. आमेन. सो जकार्यासाकूय सेम क्वेश्चन आसता. आपण हितूर जाणटे जाला, आपणांगे पोतीन ती जाणटी जाल्या, तेगे पिराय गेल्या भुरगें वचपाचें, पूण हे देवदूत आनी सांगता ते केश कोन जावपा शकता, केश कोन घडपा शकता. सारकें न्हू आमगे सिट्युएशन लायफान एश कोन आसता की जायते रिपोर्ट आसता डॉक्टरांचे की ते होप दाखयना, सारको होप सार निराशी कोताय आमकां आनी तुगे सिट्युएशनू ना. जायते काजारी जोड्यां भुरगीं आसना, तेंकां एश कोन रिपोर्ट दितात की तुगे ओवरीज पिड्ड्यार जाल्याय, तुगे आनी कितें फॅलोपियन ट्यूब सारकें ना, तुगे हें सारकें ना. सो तेंगे तो होप सारको वयता की एक भुरगें रचपाचें जें आहा तें डॉक्टरान हो रिपोर्ट दिलो म्हणटरी आमची कित ओस्त आमकां दोळ्या मुखार दिसता, तेजेर आमी चड विस्वास दवरताय. कित्याक आमकां तें दिसता न्हू, पूण जेन्ना जोरी तर आमी देवा उतर दिलें जाल्यार कोणाक देवा उतर दिलें जाल्यार ती म्हणटली हितू आपणागे होपलेस कंडिशन आहा, सगलें हें बंद म्हूण सांगिलां, वाट बंद म्हूण सांगिलां, जाल्यार हें केश कोन घडपा शकता. Praise God. प्रेज गॉड. तेज भाशेन सिस्टर हें लूक 1:34 सकलो आसता न्हू तें सकलो हा. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी प्रेज देवदूताक गॉड. फुडें प्रेज गॉड. सो सिस्टर ब्रदर सिस्टर मारियान देवागे आवयन देवदूता म्हणलें, देवदूतान सगलें सांगलें की तूं कोता आवय जावपा, पूण तेच्याय काळजान भिरांत येयली की आपणा दादल्या लागीं संबंद ना, की भुरगें जावपा कितें तरी संबंद आसूं जाय न्हू. सो हें कितको घडटलें, तेगलें क्वेश्चन मोती येयलें की हें केश कोन घडटलें. आनी मागीर देवदूत रिप्लाय दिता, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव पवित्र देवाची शक्ती तुजेर सावडी घातली. सो आमगे जिवितां असले क्वेश्चन आसताय. आनी एक सिस्टर स्क्रिप्चर म्हाका दाखोवपा जायो तुमकां की एजिकिएल 37:3. तो वाचला जाल्यार सिस्टर आपोल हांव तुका मागीर खुंयसो स्टॉप करपाचो सांगता. ओके, थर्ड सन स्टार्ट करूं. हय फर्स्टसून कर. फर्स्ट सन ओके. सुकलोली हाडां. सोर्वेस्पोराचो हात म्हजेर देंवलो आनी सोर्वेस्पोरान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो आनी एका फालक्या मोदें हाडांनी भरलोल्या फालक्या मोदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मोदल्या सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो. त्या फालक्याचे जमनीर खूब हाडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलोली. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, ही हाडां जिवी जावंक शकतात काय? हांवें म्हणलें, तें तूं जाणय सर्वेस्परा देवा. आनी ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांचेर संदेश दिवन तांकां सांग, सुकलोल्या हाडांनो, सर्वेस्पोराचें उतर aikat. ह्या हाडांक सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात. तुमचेर हांव शिरांतोरां घालतलो, तुमचेर मांस वाडोशें करतलो आनी तुमकां कात येयशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यात. आनी हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां गमून येतोलें.
म्हाका केल्ले आज्ञे पोरमोणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दितासतना बोबाट जाली, कोळकोळ जालो आनी हाडां हाडांक जोडोन आयली. हांवें Praise God. पळयलें आनी ती शिरांतोरांनी भरलोली म्हाका दिश्टी पडली. तांचेर मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वास संदेश दी, मनशाच्या पुताक संदेश दी. स्वासाक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, चारूय वाऱ्यांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांचेर श्वास सोड, तांकां जिवी जावं दी. ताणें केल्ले आज्ञे पोरमोणे हांवें संदेश दिलो आनी स्वास तांचे भितर आयलो. ती नव्यान जिवंत जाली आनी आपल्याच पांयांनी उबी रावली, एक व्हड आनी वरिश्ठ फौज. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, ही हाडां आख्खे इस्रायेलाचें घोराणें ती अशीं सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बोरवोसो विरून गेलो, आतां आमकां आनी कांयच उरूंक ना. म्हणटोच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, पोरजे म्हजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करूंक वेतां आनी तुमच्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडूंक वेतां आनी परतून इस्रायेलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. पोरजे म्हजे, हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो तेन्ना आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां गमून येतोलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवंत जातोल्यात आनी हांव तुमकां परतून तुमच्या खाशा देशांत पावयतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. Amen. Thank you, Jesus. काय बरो chapter, no, sister? Praise God. Praise God. So एजिकेल म्हण जेन्ना सोर्वेस्पोर देव एजिकेलाक उलयता, जे ती आडां एक जमनीर आसताय, मिन्स ते जमनीर घोडे झूज जालो आसतलें आनी ती मनशां सोल्जर मेलो आसतले आनी आड केन्ना जाताय, जेन्ना आमकां तर खबर आहा की 3 वर्सांनी फोंड मेलोले फोंड वसतील जाल्यार आमकां आड मेळटाय म्हणून. ती आड इतू सुकलोली की ते 3 वर्सां मायज आसतली, खबर ना कितू वर्सां म्हणून. पूण सर्वेस्पोर तेको एजिकेलाक विचारता, एजिकेल तुका म्हणटा हें आहा की आडां जिती जातली म्हणून. एजिकेल म्हणटा आपणाच्यान तरी जावपा ना, तो मना चित्ता तो म्हणना आपणाच्यान जावपा ना म्हणून. पूण तो देवा सांगता, तुका बरो खबर आहा, तूं जाणा ती केशी जिवी करपा जाय, तुका खबर आहा. सो तेन्ना सर्वेस्पोर तेका जाप दिता की तूं ते हाडां लागीं उलय. जायते पावटी आमगे सिट्युएशन आम म्हणटाय, बाबा आमकां आर्थरायटीस आहा, आर्थरायटीस जालो आहा, आमगे हाड दुखताय, आमकां प्रेशरा जायन वा हार्टा प्रॉब्लेम जायन, मिन्स लोक म्हणटा की आपणा चलपा जायना. सो आतां सर्वेस्पोर जेजो मेसेज दिता, पवित्र आत्मा मेसेज दिता की तुमगे लायफा सिट्युएशन तुमगे दुयेंसान इतले वर्स जालो आहा आसतलें की तुमी तुमगे सिट्युएशना कडेन जे दुयेंस आहा, जे की तुमकां वायट जालो आहा तेजे उलोयाय, ते सिट्युएशनाचे उलोयाय. तेंकां हुकूम घालाय जेजू उतराचे, जेजू उतर घेवन उलोयाय. जेन्ना तूं जेजू उतर घेवन उलयतलो, आमकां दिसता हें जेजू उतर केश कोन्न जावपा शकतलें. जशें जाकार्यासान म्हणलें, आपणा गेले जाणटो आहा, बायली गेले पिराय जाल्यार केश जावपा शकतलें भुरगें. सायबीण मायनूय म्हणलें की आपणा कसलो संबंद ना, एक केश जावपा शकतलें. आनी एजिकेलान म्हणलें तूं जाणा तेंका जीव दिवपाचो, केश कोन्न दिवपाचो. सो आमगे सिट्युएशना जायते एक लोकां भुरगीं आसनाय, सो
हांव म्हणटा की देवागे उतर घेयाय तुमगेले तुमगेले कुसव्याको उलोयाय देवागे उतर घेवन तेको उलोयाय आनी देवागे उतराचेर डावट कोन्नाकाय कित्याक कॅश घोडटोलें कितकोन घोडटोलें तें तुमगे चिंतपा काम न्हू की जे आयजाया 55:9 म्हणटा की तुमगे चिंतना आनी आपणागे चिंतना सोर जायनाय आपणागे कोरन्यो तुमगे कोरन्यो पळस व्हडत्यो आपणागे तुमगे कोरन्यो ल्हान पूण आपणागे कोरन्यो व्हडत्यो तुमच्या परस सो जेन्ना आमी उतर घेवन उलोयताय आमकां दिसता आमगे सिट्युएशन वो आमगेलें आमकां कितें दुयेंस आहाय वो आमकां कितें प्रॉब्लम आहाय जरी तर एक मनशाक काम आसना जाल्यार आमी ते स्क्रिप्चर दिताय जेन्ना मिनिस्टर करपाक वयता तेन्ना स्क्रिप्चर दिता आमी सांगता हें मूड स्क्रिप्चर मोड पूण जायते जाणां भावा भयणां दिसता हो स्क्रिप्चर मोड आमकां सांगताय पूण केश कोन जातोलें सो जेजू म्हणटा की तुम चिंतना काय तें केश कोन जाता तें जेन्ना देवागे आत्मो येतलो तेन्ना सगळें जातलें आनी आतां कितें देवागे आत्मो आमच्या भितर आहा देवान ती ऑथॉरिटी पावर आमकां दिलो आहा पूण तरी पूण आमचे लागीं हितून सगळें पवित्र आत्मो आसून आम सिट्युएशनां आमी भियेताय की कितें दुयेंसां वो फायनान्शियल कितें प्रॉब्लम आहा आमी ते सिट्युएशनाक उलोयनाय आमी ते सिट्युएशनाक हुकूम घालनाय जेजून तरी शिकयलां मार्क 11 कितको हुकूम घालपाचें कितकोन बांदपाचें कितकोन दर्या उडोवपाचें सगळें आमकां शिकयलां तरी पूण आमची ही देवागे हातयार आसाय ती आमी उजार कोन्नाय आनी आमकां मागीर तो रिजल्ट दिसना आज जरी तरी एजिकेल उलयलो नाहलोलो त्या हाडा कडेच देवागे देवान सांगिल्लें तें तो तेणें करूं नाहलें जाल्यार ती हाड कितकोन जिवी जाता आसली ती सारकी जेन्ना एजिकेलान त्या हाडांको उलयलें ती हाडां एकमेकाक तेंकली मांस नाहलोलें मांस क्रिएट जालें कात नाहलोली कात येयली शिरांनी रोगत भरलें सो आमगे जाणटी हातुनार पडोन आहाय आसतली कोणा ब्रेन प्रॉब्लम कोणा कॅन्सर प्रॉब्लम ट्युमर प्रॉब्लम जायतीं ही नांव आहाय सो हे सिट्युएशन जरी तरी आमी देवागे स्क्रिप्चर म्हणत रावनाय कितू तें म्हणपाचो कितको म्हणपाचें तें आमगे चिंतपा काम न्हू जे पर्यंत तो मनीस बरो जाव पासून तो स्क्रिप्चर म्हणपाचो आनी जेन्ना तुमगे तो कोण दुयेंत आहा तो बरो जातलो तेन्ना जेजूगे ग्लोरी तुमी चोयतले आनी दुसरी तुमकां विचारतली केश कोन जालें जरी तर आमी देवागे उतराचेर डावट केलो जाल्यार आमगे सिट्युएशन तशें उरतलें सो जेजून म्हणलां जो कोण डावट करता आपणागे उतराचेर तो सॉरी जो आपणागे उतराचेर डावट करता जेन्ना तें वादळ वारें येतोलें तेन्ना तें घर मोडटोलें कोसळटोलें सो ते खातीर देवागे उतराचेर डावट करप न्हू देवागे उतर इम्पॉसिबल न्हू देवागे उतर पॉसिबल कितलीं अडचण्यो कितलीं आसूं देवान रोमन्स 4:17 सांगिलां सिस्टर रोमन्स 4:17 घालता तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला खरेंच जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू असो शो करता ताचेर बाबार दवरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय प्रेज गॉड सो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता ना त्यो वस्तू आशाश्यो करता सो आमगे सिट्युएशन एशें कोन्न आहा की आमकां दिसता की हे आनी सिट्युएशन सुदारपा ना आमगे भुरगीं व्हिडिओ गेम्स चोयताय वो ती लिसांव कोन्नाय रातभर टीव्ही फुड्यान बसताय वो भायर आनी खूंय भोंवपा वयताय आमगे मिन्स गो जायत जाणांगे गो सोरपी येताय
घरां तोडफोड कोत्ताय जायते भाशेन प्रॉब्लेम आहा सो ते आमकां प्रॉब्लेम आहा तें दिसता पूण जें कितें दिसता तें फकत थोडे वेळाचें आनी जें कितें दिसना तें सोत तें सासनाक सो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता सो तुमगे सिट्युएशन लायफा जरी तरी कोणा भुरगीं जायनाय सो निराश जायनाकाय देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसाश्यो करता वो तुमकां हाडां पिडा आहा वो आनी कसली पिडा आहा वो तुमगे भुरगीं तुमकां आयकोना जी तुमकां देव संदेशकारां कितें देवा उतर सांगताय तेजे भावार्थ दवरात तशें मोइजेसान जेन्ना इस्रायल पोरजा जेन्ना ओडोण्यात आहली तेन्ना ती पोरजा देवाचें शीण कोत्ता म्हणून ते तेंकां सोरोप धाडून तेंकां घांस मारलें सोरपान आनी ती विकार चोडोन ओज्जा मेली सो जेन्ना मोजेस विचारता की मोताय बापा कितें करपाचें तेन्ना मोजेसा सोर्बेस्पोर देव जबाब दिता की एक पितळी सोरोप कोर आनी तो उबार देव मंदिरांत आनी जे कोण तेजेर नदर घालतली ती बरी जातली तेका संदेश दिलो मोदेसा संदेश मोजेसांनी पोरजे दिलो ओज पोरजा इतली गोट काळजां आहली की तेणें सगळे मिलाग्रे चोयलोले उद दोर्या दोशी जावन वाड जाता माना येताय देव तेंक जेवण प्रोवायड कोत्ता रातचो तेंकां उजवाड दिवपाक पवित्र आसता दिसा तेंकां सावळी दिवपाकूय देव आसता सो हे सगळें ती पडयताय पूण तेंचे काळीच ती गोट कोत्ताय देवा चडशे आनी ओज जाणून कितें म्हणटाय एकानी वयर सोरपा आनी चोयल्या पितळी सोरपान चोयल्या आपूण आनी हुंचो बरो जातलो ओजान तें क्वेशन घेवन बसताय आनी ओज जाणा ना बाबा तेणें सांगलां केल्या कितें आहा वोसोन म्हणल्यार चोयल्या कितें आहा सो ती वोसोन चोयताय जी कोण सोरपाचें नदर मारताय ती तेंगे दुयेंस बरें जाता ती बरी जाताय आनी जी कोण खोटीपण कोण बसोन आसताय ना आपणागे आनी लायफान कांय जावपा ना तुमी कितेंय सांगाय ते आनी सुदरोवपाचें ना पूण बाबा धरून जें कोत्ताय तेन्ना ती बरी जाताय जरी तरी हेणें पडोन आहलोलें सोरपाक जाल्यार ती बरी जावपा ना आहली तेचे भाशेन जेजू म्हणटा की मनशा पुता उबारतले आनी जो कोण तेजे भावार्थ दोतोले ते सासणान जिवीत पडयतले सो आतां आमकां जेजू दिसती पडटा जेजू खुर्सार मारला तें आमी सगळें जाणाय आनी आतां आमगे सासणां जिवीत आमकोडे आहा सासणां जिवीत म्हळ्यार मेल म्हणटरी न्हू सासणां जिवीत जे आमी देवा कोडे संबंद आमगेलो सो एकोडे कोदेमासाको तो संबंद नाहलो ते फकत बुका नॉलेज आहली स्क्रिप्चरा नॉलेज आहली पूण देवा ते कोडे संबंद नाहलो सो चड गरजेचें की आमी देवा कोडे संबंद जोडपा जेन्ना देवाको संबंद जोडटाय तेन्ना आमकां सासणां जिवीत प्रेज गॉड सो ते खातीर मोगाच्यान हांव तुमकां सांगता की कितें स्क्रिप्चर घेयात तुमकां समजोपा ना केश कोन जातोलें तुमगे परिस्थिती कितको सुदरतली वाचीत रावपाचें टिचींग घेयात खंयचें टिचींग घेयात तें आयकोया तें आयकोन भावार्थ येता सो आयकाय आनी तें घालुनूय दवर की देवा उतर अशें की तें खंयचे दोन इट इज द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टीव सो तुमकां दिसता की टीव्हीचे आहा तें बेश्टें अशें जाणां दिसता सो तें एक्टीव तेच टायम अशें करून न्हिदोन आसपा न्हू जेमी न्हू पूण एक्टीव अलायव जितें तें 2 एजीस स्वॉर्ड सो तुमगे घरान देवा उतर वाचता आयकोप येता टीव्हीचेर घालता युट्यूब टिचींग सो हांव कित कोन परत बोर्न अगेन जालें परत जल्म कित कोन जालें तें आयकोनूच न्हू उतर आयकोन केन्ना पवित्र आत्म्यान येवन आपणागे काम केलें देवा ओळख दिली आनी आमी कित कोन देवा ओळख समजो पावले सो तेचे भाशेन आयकाय ते एक्टीव अलायव खंयच्यानूय ते पावोंक शकता की कोण मनीस दुयेंत आहा थिंग घालून दवराय तें चिंतूं वचनाका हें आनी घालून दवरल्यार आनी ते तो आनी तेका आनी कितको तो बरो जातलो ओजा कोमा आसताय कोमा आहा थिंग पासून देवा उतर चालू करून दवराय टिचींग चालू करून दवराय हें वर्शीप चालू करून दवराय देवागे उतर आपुणू काम करतले कित्याक ते एक्टीव अलायव 2 एजीस स्वॉर्ड
आणि आमगे चिंतना देवा चिंतना सारखी न्हू. सो देव जी आपणाक करपा जाय ते भाशेन वावर करतलो. पूण आमगे कितें आमगे फकत काम देवागे उतर घेवपाचें आनी उतर मोडपाचें आनी बाकी देवा हातीन सोडपाचें, सरेंडर करपाचें, चिंतप ना. देवा सरेंडर करपाचें, देवा वाकाणी करपाची की जें आम म्हणटाय तें जावन येयलें. देवाको कांय जायना म्हणटें ना. एवरीथींग इज पॉसिबल. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर मारिया, तू कितें एड करपा जाय सिस्टर? Thank you, Jesus. So beautiful. Yeah, hore, and there were kind na mon na. Beautiful scriptures, the dry bones. Hore, kitkonte. What is the revelation? It's so mighty. Sister Nettie you, had Jesus. given a teaching of that once. Yes. It was how God God. just works in our life. Every minor detail. So, कोत्ता आनी कित्याक फकत आपणांगे मोहिमे लागून. प्रेज गॉड. सो म्हाक हें रेवलेशन कितें जाता, आमकां रोचलें न्ही, आनी आमकां रोचीत तेदोन देवान आमचे जायत वावर केला. लायक वी आर लायक वेसल्स, आमचे वावर केला. आनी आमगे लायफान कितें जाता तें देवा खबर आहा आमच्यावन पयलीं. पूण आमकां ती नॉवेल्टी अशी, हें जालें, वी प्रे, वी स्ट्रगल, वी ब्रेक आवर हेड, बट देव सगळें जाणो. आनी देवान आमकां टूल्स दिले, टू फेस द बॅटल. कितें कोन्न आतां आमगे टूल कितें, देवागे उतर. तें उतर घेवन लास्ट स्क्रिप्चर घेतलो, रोमन्स 4:17. Such a beautiful scripture that is. ते अब्रामाक फादर ऑफ नेशन्स म्हणलं त्याने, बापूय म्हणलो सगळे संवसाराचो. पूण तेको ना एक भुरगें. पूण ताणें कितें केलें, भावार्थान तें उतर घेतलें देवागेलें. आनी कित्या भावार्थान केलें ताणें, कित्याक गॉड इज अ गॉड हू ब्रिंग्स इन टू एक्झिस्टन्स वॉट डज नॉट एक्झिस्ट. कितें लास्ट कितें फ्लावी कोंकणीन कितें आहा तेचो या, brings into existence. देव आमगे कित कोत्ता ना दिवस धाडटा सारको. मागीर गो फ्लावी. ओय घालता सिस्टर. ओके, पवित्र पुस्तक अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खूब राष्ट्रांचो, तेका बाडेको एक भुरगें ना. आम कित जाता आसलोलीं. सो पूण ते अब्राम बापान तेणें तो भावार्थ घेतलो, तें उतर घेतलें. आनी कित्याक घेतलें, खरेंच जो देव मेल्ल्याक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसाश्यो कोत्ता, ताचे भावार्थ धरलो ताणें. आनी अब्राम देवा मुखार आमचो बापूय. सो चोय आमी सगळीं तागे भुरगीं न्ही, तो आमगे बाप म्हणटाय आमी. ते भाशेन व्हेरी ब्युटिफूल. एंड होरें आमकां चोय हुंयसान आतां सुगुरान म्हणलें, हुंयसान आमकां देव विंचून काडटा. आनी आमी म्हणटा एक पाटी, आवय आम कित्याक आमच्यावन बरी हाय. देव जाणनी म्हजे भितर कितें आहा तें. देव जाणो सेनोरा भितर कितें आहा तें. देव जाणो एफ्रेमा भितर कितें आहा तें, डेरिका भितर कितें आहा तें. गॉड हॅज क्रिएटेड विथ ब्युटिफूल गिफ्ट्स. आनी ते आम Thank गिफ्ट you, कोणा Jesus. उजार करपाचे, देवा उजार करना जाल्यार. चोय आतां तुगे रेवलेशन आहा कितुलें, गॉड्स पीपल हर्ड हीज वर्ड थ्रू यू. Yes, And God. so beautifully you delivered that word of God. Thank you, Jesus. And those are the gifts. ते आमकां इल्लेशे गिफ्ट देवान दिले, ते आमी देवा पासत उजार करताय. देवा वाखाणें दिवपाक, देवा महिमान दिवपाक. आनी तो म्हणटा आमी आपणागे सामकी, ही इज सो प्राउड ऑफ अस. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Sister, Ephesians 3:20. Yes. Galbay. कितू बरें काम करचें आमगे फ्लावी. ठक 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 कोन स्क्रिप्चर घाता. Praise God. आतां हांव सिस्टर मारियान स्क्रिप्चर गायलोलो सुकोरागे Yes. एक पासत टेस्टिमनी पासत.
सो हो स्क्रिप्चर जेन्ना सिस्टरीन गायलो तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास दिलें तुवें जें टिचींग केलां तें सगळें हे स्क्रिप्चरा वयल्यान सगळें मेळोन घेवपाक शकता. Praise God. आपले Yeah. पदवेन आमचे भितर जो आपली कामां करीत आसा आमकां खबर पासून ना आपले पदवेन जेजू आपणागे पदवेन पवित्र आत्मा आपणागे पदवेन आमचे भितर काम करीत आसा पूण आमकां दिसता की ती आम जायन कोत्तात आमचे मागूंक प्रार्थूंक जातात वो आमी कोलपूंक शकता ताज्या परस ओगळी करूंक जाका पदवी शक्ती आसा. सो इंग्लिशीन कितें म्हणटा नाव unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. सो आमचे भितर जेजू कितको काम करता आतां आमी बॉर्न अगेन आतां आमी जेजू उतर जाणाय आतां आमी सगळे जाणाय जेजू उतर जाणाय म्हणटरी बॉर्न अगेन म्हणचे जेजू जो आत्मो मेलोलो जिवोत केला तोच आत्मो आमचे भितर आसा आनी तो आत्मो आमचे भितरल्यान काम करता केश को करतलो जरी तरी आमी तेका उलोयनाय तें उतर आयकनाय जाल्यार तो केश कोन एक्टिवेट जातलो. आमी म्हणटाय देवा तूं कर देव केश कोन करपाक शकता देवान हे संवसार घोळ तेन्ना लॉ आहा ग्रेविटी लॉ आम उलयल्यार तो देवागे उतर उलयलें जाल्यार सगळ्यां सेम जाता तो चोयना कोण गरीब कोण ग्रेस कोण पातक केला कोण पातक केलो ना देवा सगळीं एक सारकी पातके मनशानूय उलयल्यार बरे मनशानूय उलयल्यार तेंच उतर सगळ्यां लागू जाता. देव आनी पातकी मनशान चड मोग करता जेजू सांगता आपण बरे हाय ते पासत येवना जे कोण बरे कुडीन भलायकीन बरे हाय तेंचे पासत आपण येवना जे कोण दुयेंत आसाय पातकी आसाय तेंचे पासत आपण येयला. सो जेजू पातक्याक चड मोग करता एस न्हू की आमचोय मोग करना सो तांकां चड हें करता की पातकी लोकां दिसता बाबा आपण पातक केला आनी आपण जेजू आपणा मोग करपाना. सो आतां देवागे आत्मो आमचे भितर आसा पूण ओल्ड कोरोरान तांकां आत्मो नासलो सो आतां आमी कितली सुभागी देवान आमकां सांगलां की आपण कोते ते परस चड काम तुमी करतली. Mark Amen. 16 you will do more than what I did in this world. सो आमकां इतली शक्ती देवान दिलो आहा पदवी दिलो आहा पूण ती आमी कितें कोत्ताय आमचे भितर दवरताय चित्ताय बाबा आपण कोत्तले फाल कोत्तले पर कोत्तले कोन्नाय टायम येवन येयना एक टायम असो येता की ओर आनी आमी मरोन वयतली पूण आमचे भितर जो पावर आसा दुसऱ्यांक बरो करपाक जेजून आमकां शक्ती दिलो आसा ती आमी आमचे भितर घेवन वयतली जायते जाणांगे भावाट आमचे भितर घेवन वयतली आमी इवेंजलायज करपाक शकताय दुसऱ्या जेजू परगट करूं शकताय ती आनी दुसऱ्यांक करूं शकताय. सो ते सगळे आमचे भितर आमी तशे ते सीट्स आहाय चोय ते तशे सीट्स घेवन वयतली जरी तरी आमी देवान आमकां चॉयस दिला तूं चॉयस दिला आपण देव तुका फोर्सा करपाना बाबा मारिया वोस आती दवर थिंग रस्त्यार आपणागे गॉस्पल प्रीच कर देव तुका फोर्सा करपाना देवान आमकां चॉयस दिला पूण डिजायर पवित्र आत्मा दी तुका देवा उतर परगट करपाचे दुयेंती सेवा करपाची आमी कितें दिसता आवय आपणा बरें दिसता दुसऱ्या मागण्या करपा पूण हो डिजायर तुका पवित्र आत्मा दिता आनी जेन्ना तूं तो डिजायर तुगे चॉयस करता आं बाबा आपण वयतलो पूण देवसार सांगता तुका ना तूं वचनाका तुका आनी जातलें चोय तेगे सिट्युएशन तो सारको मरपा हेजेर पावला तेका कितली पायप लायलो आहाय ICU आहाय तेगे ब्लड क्लॉट्स जाल्याय तेगे किडनी फेल जाल्याय तेका ब्लड ट्रान्सफ्युजन कोत्ताय सो तूं वचनाका तो आनी वाचपाना सोडून दी. सो देवान सांगला तुका पवित्र आत्मो आसा तुका आपण पदवी दिली ती चड काम करतलो सो चॉयस आमगेलो डिसिजन घेवपा चॉयस आमगेलो आमगे चॉयसान भायर वचूं जाय डिसायड करपा जाय कित्याक देव आमकां एशे कोन्न एक रोबोटा भाशेन ट्रीट करना देव आमकां आपल्या मोगान केल्याय म्हणटरी आमकां तो आमगे खोश करपा तो सगळ्या आमचेर सोडटा सो आम वचपा जाय आम त्या मनशा पासत
तें चिंतपा न्हू तें आपण मागणें केलें तो उरतो उरपाना तें जेजूगे काम आपण मागणें केलें तें जेजूगे काम पवित्र आत्म्यागे काम आपण केलें जेजू तुवें सांगिलां तें काम आपण केलें सो प्रेज गॉड सो तो पावर आमकां आहा आनी तेन्ना तो पावर आमचे भितर आहा तो आमी उतरांतल्यान उच्चारले आनी दुसऱ्या पासत वावूल मुठरी तो दिसून येता नाव unto him that is able to do exceeding abundantly above the all that we ask or even think आम चिंतूंक पासूं शकनाय प्रेज गॉड सो अकॉर्डिंग टू द पावर दॅट वर्किंग इन अस सो जेजूगे पावर आमचे भितर आहा सो तुमगेले सिट्युएशन कितें आसूं पूण जेजू सांगता वी आय हॅव गिवन यू द पावर माय स्पिरीट इज विदीन यू यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड like Ezekiel spoke जरी तरी when if Ezekiel has not spoken to the bones those bones have not got a life तो चितू गेलो ना जातोले जावपा ना देवान सांगलें जस्ट स्पीक उलोय सो आमगे काम कितें फकत उलोवपाचें प्रेज गॉड थँक यू जीसस सिस्टर Praise God, so beautiful. Thank you, Jesus. आणि तूं हें सुकलोली हाडांत शेत सांगत तेन्ना सिस्टर म्हणजे हें येता की जेदो आम संवसारी आसलोली तेन्ना जातालें की तें सिच्युएशन आमकां उलयतालें बट नाव सारकें उतर आहा आमकां तें हातीर आहा आमी त्या सिच्युएशनाक उलयताय ते प्रेज गॉड Praise थँक यू God. जीसस क्वेश्चन लायक अंत देखून केन्ना जाता आर वी स्पीकिंग टू आवर ड्राय बोन्स और ती आमकां उलयताय ती प्रॉब्लेम उलयता आनी आम तेंगे आयकोन आबाला जाताय वो आम तेंक हुकूम घालून हें कोत्ताय आमगे विक्ट्री घेताय सो एक क्वेश्चन ते आमकां what are we doing? Are we listening or are we speaking to the dry bones? प्रेज गॉड With थँक यू जीसस सो नाइस थँक यू लॉर्ड Thank you, Jesus. Yeah, daily storms are our dry bones, isn't it? सारकें Praise Jesus. Thank you, Jesus. आणि कोण आहा सिस्टर सगळ्या रेवलेशन मेळ्ळा आसता सिस्टर जोनिना ब्रदर सुकोर Yeah, Sister आहा Jonina. तो? No, they are gone for other class, I think. Okay. किती हात चल म्हाका सो आमगे नेटिको खायना मुस्ता सांगपाक प्रेज जीसस Ephraim. Praise God. Thank you, Jesus. Almighty warriors are here. All right. सिस्टर पयलीं तरी हांव अशें करून बरोवन दवरता न्हू कितू मोडों जाय तें सो आतां तेशें कोन्न ना आतां देवागे उतर आयक आयकोन हय सो तेशें कोन्न ना सिट्युएशन सो जस्ट उलोवपाचें बाकी काम जेजू करतलो आनी रेवलेशन दिवपाचें मेसेज दिवपाची Nettie says beautiful teaching, Sister Senora. थँक यू जीसस Praise God. Thank you, Jesus. सिस्टर एक हिलिंग प्रेयर करूं आतां हे येयला न्हू सिट्युएशन Yes, praise God. सगळ्यां पासत मोगाळ्या बापा हे तुजें उतर आमी आयकलां आनी हेच्या फुडें जायतो लोक आयकतलो तांचे जिवितांत असली सिट्युएशनां आसात असली दुयेंसां आसात वो तांचे जिवीत सारकें सुकलोल्या हाडा भाशेन जालां बापा मोगाळ्या बापा हे वेळार दर एका संवसाराचे लोकांक जे हॉस्पिटलांत कश्ट वतात ब्रेन ट्युमर कॅन्सर आर्थरायटीस हार्ट प्रॉब्लेम्स जांकां भुरगीं नात कुसवो ड्राय जालोलो आसा कांयच होप ना हे सगल्या लोकांक बापा हांव तुज्या हातान घालता तांचे डिझायर तूं जाणा तांची मोना तूं जाणा हे वेळार तांची मोना हांव तुका समर्पिता बापा जशें तुवें एजिकेलाक म्हणलें तूं उलय ते हाडा लागीं तेच भाशेन बापा हांव हें तुजें उतर हांव हे सिट्युएशनाचेर उलयतां जीं कोण दुयेंसांत कश्ट वतात जांचीं भुरगीं तांकां आयकनात वो व्हिडिओ गेम खेळटा वो लिसांवाचेर मन दवरिनात इस्कॉलाक वचोंक सोदिनात रातचे राती भायर भोंवतात हे सगळे सिट्युएशन बापा तुवें आमकां तुजें उतर दिलोलें आसा मोगाळ्या बापा हांव हे उतर तुजे दोन
पाजलेली थोरसा ती भाशेन जिवे एक्टिव्ह अलायव्ह आनी सोडसोडीत तें काम करता जेजू. हे वेळार हांव जो लोक कश्टवता दुयेंसांनी वो जो ICUन आसा ब्लड क्लॉट जालेले आसा तेंचे सिट्युएशन तांचे सिकनसा कडेन उलयता जेजूच्या नांवान. हांव ते दुयेंसाक शिरापता बापा जेजू तुज्या नांवान हांव शिरापता तांकां त्या दुयेंसांक आनी जे शिऱ्यो गोट जालेले आसात रगत हेडोना तांकां हांव हुकूम घालता ते लूज जावपाक आनी शिऱ्यांनी रगत सोडसोडीत धांवपाक. जे कोणाचो कुसव्यान भुरग्यां रचोंक शकना ते पवित्र आत्म्याचे उद्देशी आतांच तांचो कुसवो फिलोटमेंट ओवरीज सगळे बरे तरेन काम करतात की ते दुयेंसां सिस्ट बी आसात ते जेजू हांव तुज्या नांवान तांकां शिरापता हे वेळार आनी तांकां हुकूम घालता जो लोक ज्या भुरग्यांक आशेता जी आवय बापूय भुरग्याचे देणेक आशेतात तांकां हांव तुका उबारता आनी तांचे सिट्युएशन दुयेंसांक शिरापता आनी ते दोरयांत उडयता जेजूच्या नांवान. मोगाळा बापार जायतो लोक जायतीं जाणटीं आर जावन बेडार आसात तांचे कूड सारकी मांस खाबार जाला आनी हाडां सारकीं बेडाक लागल्यात. मोगाळा बापा तुवें आमकां असलें जिवीत दिवंक काडूंक ना तुवें आमकां बरें जिवीत दिवंक आनी आमी बरीं आसतना तुजे परत तुजेशी येवंक काडल्यात जेजू. जसो मोइजेसाक तुवें बरो आसतोणो व्हेलो तशीच आमचें जिवीत तुवें आमकां दिलां बापा न्हू बेडार रावपाक. सो हांव ते आवय बापाय वो जाणटे लोकांक सिट्युएशना कडेन उलयता तांचे दुयेंसा कडेन तेंच्या हाडां कडेन उलयता. जेजूचो आत्मो तुमचे भितर आसा आनी जेजूचो स्वास तुमचे भितर आसा. तुमची हाडां घोट जाल्यात मजबूत जाल्यात तुमचे कुडींत शक्ती येयल्या जेजूच्या नांवान. कितेंच वायट जे देवसारान बांदून दवरला ताका हांव हुकूम घालता वच आनी दोरयांत पड आनी सगलीं भावां भयणां जी कश्टवता ते जेजूच्या गायांनी आनी रोगतान तीं बरीं जालीं. आर्गां तुका बापा जेजू मोहिमा तुका बापा वखाणणी तुका बापा. थँक्यू जेजस थँक्यू फादर थँक्यू होली स्पिरीट आमेन. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Sister, bye. pray in tongues कोरिया थोडे वगत. Yeah. Okay. And then we'll do the closing. Yeah. Sabarakada shuberikede sabarakada shikereleke sabarakada shuberikede sabarakada shakarala kada shibarakara kada shuberikede shibarakada sabarala kada shuberikede reke shuberikede kadara shuberikede shibarala kada shuberikede sabarala kada shuberikede shikadara kadara kashuberikede shibarakada kada karala kada shuberikede sibarakara Ashubiriki deshi barala kada shubiriki deshi barala kada shubiriki deshi. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, God. Beautiful teaching, brother and sister Senora. Thank you, Jesus, sister. Thank you, Jesus. सगळे देवा वाकाणणी आमचे काय ना विजडम देवा गेले विजडम रेव्हलेशन. Bye, Ephraim. Prayer go closing. Okay. Jesus. बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बुसर्गींच्या बापा मोगाळाचे येसू मोगाच्या पवित्र आत्म्या आर्गां दिता तुका दिन वाजता तुका मोहिमा दिता तुका वाकाणटा. आयच्या ह्या सुबीक दिसा पासत आनी वेळा खातीर हे मोलादीक वेळा खातीर तुका दिन वाजता. दर बुधवारा तुज्या नांवान तूं आमकां तुज्या नांवान आमकां एकल्यांक आमचें नांव घेवन तूं आमकां एकठांय कोत्तल्या पासत तुका दिन वाजता. आयचे शिकोवणी पासत भोईन सेनोरा पवित्र आत्म्या तूं ताच्या तोंडांतल्यान उलयल्यो ही शिकवण आमी आमच्या जिवितांत आमी ती घेवंक. जेसू तूं आमचो भावार्थ वाडूय दुनिया तुज्यान जायना तसलें कांयच ना. जे भाशेन शिसांनी धर्मदुतांनी जेसूक म्हणलें आमचो भावार्थ वाडूय म्हूण तेच भाशेन आमी तुजे लागीं मागता जेसू आमचो भावार्थ वाडूय इनक्रीज ऑफ फेथ लॉर्ड. आनी ही शिकवण जी आमी आयकल्या ती आमी दुसऱ्यांक ती दिवंक तूं आमकां
आदार दी. हे आमी मागणें कोता तेच आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen.